देवा मोकार उबो रावच्या आमच्या मदल्या पावो कोणा पावो नासतना हुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केला पावो नासतना हुंक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केला बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमची सोवे आसू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आज आमी साद्या काळाच्या 7व्या आयताराची देवस्तुती आमी संभ्रमता आनी आयची देवस्तुती आमा समेस्तांक बोक्सने दिव्या कृपा जोडया म्हळ्या विशयाचेर नियाळ करूंक आपोवणी दिता जायते फावटी आमच्या चलत्या जिवितांत बोक्सणेचो स्पिरीत आमी रुताव करूंक ना आमच्या काळजांत राग मोसोर हंकार जिद्द ना बोक्सणे दवरून आमी जियेल्या तर त्याच देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोक्सांनी आमी मागया आनी ह्या येवक्रिस्तांत फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर सर आमच्या पातकां आमी वळखून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातके सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडावर उसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओम जो अपराध ओम जो अपराध ओम जो अपराध ह्या पसोत मागीर सदांच हांव खार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. Somia kakrutko Somia kakrutko Krista kakrutko Krista kakrutko Somia kakrutko Somia kakrutko Mahima deva Mahima deva Mahima deva unsargi ani shanti tacha ishta so sari सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासो आमी तुका वाकणता सोमिया जेजू क्रिस्ता
एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शर्ये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकडूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर आमची वैयक्तिक मागणी यास आल्तरेर आमी भेटोवन दिवया. सरपदीदार देवा आमच्या बापा तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणा जावंक पावो हे परी उतरांनी तशें करण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. पयले वाचो सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचो. साऊल उठलो आनी इस्रायलाचे 3,000 वेंचून काडलेले मनीस घेवन जिफेच्या अरण्यान देंवलो. रातच्या कालोखान दावीद आनी अभिशाय फौजेक मेलूंक गेले. आपले तकलीशी दोरनेर आपलो बालो तोपून दवरून सावलू फौजे मोलार एक कोलयेंत न्हिदलोलो आसलो आनी ताचे सरभोंवती आबनेरा बरोबर फौजूय आड पडलोली. तेन्ना अभिशायान दाविदाक म्हणलें, तुज्या दुस्मानाक आयज देवान तुज्या हातान घाला. तर बाल्याच्या एकाच धोक्यान ताका हांव आतां दोरतोरेक तोपतां. एकूच धोको पुरो, 2 धोक्यांची गरज ना. पूण दाविदान अभिशायाक सांगलें, ताका मारी नाका, कारण सर्वेस्पराच्या माकलोल्याचेर कोणें जर हात उबारलो तो गुन्यांवकार जायनासतना उडयेत. आनी दाविदान सावलूचे तकले कडचो बालो आनी उदकाचो गाडगो घेतले आनी ते आपले गेले. कोणेच पोल्यूक ना, कोणूच नकलो जालो, न्हय म्हूण कोण एक जागो जालो ना. तर ते सगळे न्हिदलोले, कित्याक सर्वेस्परान धाडिल्लो न्हिदेचो भार तांचेर पडलोलो. दावीद पेले वाटेन वचून वयर दोंगराचे तेंगशेर पयस रावलो. तांचे मोदें वाटेची लांब अंतर आसली. मागीर दाविदान सावलूक म्हणलें, राजाचो बालो हो पले आसा. कोणा एका तरणाट्याक हांगा येवं दी आनी व्हरूं दी. जण एकल्याच्या प्रमाणीकपणा आनी विस्वासीपणा प्रमाणे सर्वेस्पर मजुरी दिता. आयज तुका सर्वेस्परान म्हज्या हातान घालो, पूण सर्वेस्पराच्या माकलोऱ्याचेर हांवें म्हजो हात उखल्लो ना. देवाचे उतर हें. देवाची व्हड उपकार. सर्वेस्पर सगळोच कोणवळो आनी दयाळ
आत्म्या मुझ्या सर्वेस पोराक हशी जीवा मुझ्या ताचे पवित्र नाव नावार आत्म्या मुझ्या सर्वेस पोराक हशी आणि ताचे पवित्र आणि ताचे उपकार केदींस विसर नाका सर्वेस सगळोच कोणवळो आणि दया तोच सर्व तुझे अपराध बोगशिता सकट पिडेक वोकात दिता पोणांतलो तुजो जीव तो राखता मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांचो मुकुट तुका नेटोयता सर्वेस सगळोच कोणवळो आनी दया जशे भुमीतावन केल्ल्या मनशाचे सारखे आमकां आसा तशें सर्गींतावन आयलेल्याचेय सारकें आमकां आसतलें सांत पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप बाबा भयणीनो पवित्र पुस्तक म्हणटा पयलो मनीस आदांव एक जिबी जालो पूण निमाणो आदांव जिबी दिता तो आत्मो जालो तरी पूण हें चिंतून पळया आत्मी कूड पयली न्हय प्राकृतीक कूड पयली जाल्ली आनी उपरांत आत्मीक पयलो मनीस भुमीचो धरणीचे धुळीचो केल्लो दुसरो मनीस सर्गींतावन आयिल्लो हे भुमीची जावन आसलेली धरणीचे धुळीचो केल्ल्या मनशा बरी सर्गींची जावन आसलेली सर्गार्तावन आयिल्ल्या मनशा बरी जशें भुमीतावन केल्ल्या मनशाचे सारकें आमकां आसा तशें सर्गींतावन आयिल्ल्याचेय सारकें आमकां आसतलें देवाचे उतर हें देवाचे उद्गार हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशेंच तुमी एकामेकाचो मोग करात सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या पूण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगतां तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया तुमची निंदा करतल्या पासत मागा तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरोय पोलो दाखय तुजो शेलो काडून व्हरतल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक आडयनाका तुजे लागचें विचारतल्या हरेकल्याक दी आनी तुजें मन कितें आसा तें कोणीय काडून व्हरीत जाल्यार ताचे लागचें पाटी विचारिनाका हेरांनी तुमचे थंय कशें चलजय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचे थंय चला तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तांतो तुमकां कितें पूण मेळत पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्हय तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार
तांतूं तुमकां कितें पून मेळत? पातकी तशें करतात न्हय? जांचे कडचें पाटी मेळटलें म्हूण तुमकां भरवोसो आसा, तांकां मात्र तुमी उसणें दिवचें जाल्यार तांतूं तुमकां कितें पून मेळत? आपणें दिल्लें तितलेंच आपणाक पाटी मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेका उसणें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तांकां बरें करा. पाटी घेवची आशा नासता उसणें दिया. तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची, कित्याक तो अनुपकार्या आनी खोट्यातय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया. हेरांची जडती करिनाकात, तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना. हेरांक बोक्षिया आनी तुमकांय बोगसणें मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितलें. भरत्या मापान दांबून हालोवन भरून ओमतशें मेजून तुमच्या लेसांत घालतलें. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितलें. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्त. बोगसणें दिया आनी कृपा जोडून घेया. म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, एक अपुरबायेची गडीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. मायकल एंजलो ह्या फामाद पिंतूरकार हाच्या आयुश्यांत आमी जायते आयकलां जावंक पुरो. एक दीस एका याजकान तांच्या फिरगजेंत पिंतुरां सोडोवंक मायकल एंजलोक आपयलें. आनी मायकल एंजलो आयलो आनी याजक म्हणालो, पळय मायकल एंजलो, तूं एक फामाद पिंतूरकार. तुवें कितें करूंक जाय? बायबलांत जेजून कितें शिकयलां तें सक्कड तुवें आमच्या इगर्जेच्या चाराय कुशींनी तुवें सोडोवंक जाय. आनी अशें मायकल एंजलो ओप्पालो आनी ताणें आरंभ केलें. एका कुशींत हांवून ताणें आरंभ केलें. जेजून जें कितें शिकयलेलें, पेल्यांक बरें करचें जावं दी, उंडो मोडचें जावं दी, कुर्ड्यांक दिश्ट दिवचें जावं दी, मेल्ल्यांक जिवंत उठोवचें जावं दी, दोंगरा वयलो प्रसंग जावं दी, हें सक्कड ताणें पिंतुरा मुखांत्र एका कुशींत हांवून सोडूंक आरंभ केलें. 2 हप्ते जाले ताणें बुवपूरबायेन सोडयलें. आनी जायतो लोक आयलो, हरिहरिनी लोक आयलो त्या फिरगजेंत. कित्याक एक फामाद व्यक्तीन बायबलांत जेजून शिकयलेलें सर संगती ताणें पिंतुरा मुखांत्र सोडयलां, दाखयलां. आनी अशें जायतो लोक आयलो पळोवंक. आनी अशें जायत्या लोकांनी शाबासकी दिली. मायकल एंजलोन बुवपूरबायेन सोडयलां. पूण त्या पिंतूर पळोवंक आयल्या एक जाणटो मनीस थंय आयलो. आनी त्या जाणट्या मनशान, एक प्रायवंत मनशान तें पळयलें, सक्कड ताणें पळयलें. पूण ताच्या जिवितांत एक समाधान जालना. तें पिंतूर पळयल्या उपरांत ताका समाधान जालना. कितेंय मिसींग आसा, समथींग मिसींग इन दीस पिक्चर. कितेंय उणेपण आसा ह्या पिक्चरांत, ह्या एका पिंतुरांत. जेजून शिकयलेली सक्कड ओपार आसात, सक्कड आसा, पूण एक मात्र जेजून शिकयलेलें ना म्हूण ताका भोगलें. तो शिदा मायकल एंजलोच्या घरा गेलो आनी मायकल एंजलोक म्हणालो, पळय मायकल एंजलो, तुवें त्या फिरगजेंत जेजून शिकयलेली सक्कड तुवें बरयलां, सक्कड तुवें पिंतरायलां, सक्कड तुवें सोडयलां. पूण जेजून शिकयलेलें एक मात्र म्हाका त्या पिंतुरांत पळोवंक मेळूंक ना म्हणालो. ते जाल्यार मायकल एंजलो म्हणालो, कितें तें? वॉट इज दॅट? ते जाल्यार तो प्रायवंत मनीस, जाणटो मनीस म्हणालो, जेजून शिकयलेलें बोगसेन्या विशांत त्या इगर्जेच्या ओणोदीर म्हाका पळोवंक मेळूंक ना. ते जाल्यार मायकल एंजलो आपली तकली सकल घालन म्हणालो, भावा, त्या फिरगजेंत हांवें आरंभ करता आसतना पयलें पिंतूर हांवें सोडोवंक प्रयत्न केलें जेजून शिकयलेलें बोगसेन्या विशांत. पूण तें म्हज्या लागीं जालना. जाणटो म्हणालो, तो मनीस म्हणालो, कित्याक तूं इतलो फामाद मनीस, यू आर अ फेमस मॅन,
तुझ्या लागीं एक बॉक्साने विशांत तें पिक्चर तुका सोडोवंक जालना ना बावा, म्हज्या लागीं तें पिक्चर सोडोवंक जालना. कित्याक म्हळ्यार हांव म्हज्या भावाचेर रागार आसा. हांव म्हज्या भावाचेर रागार आसा. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जर तर आमच्या काळजांत राग आसा, मोसोर आसा, हंकार आसा, जिद्द आसा, ना बोगसेने आसा, आमी सक्कड बरें कामां करन कितें फायदो? तातूंत न्ही की आयच्या वंजलान जेजू म्हणटा तुमी बोगशिया. कित्याक जेजू सांगूंक शकलो? कित्याक जेजून बोगशिलां. पळया त्या कुर्साचेर, त्या कुर्सार थावन जेजून आम्हा समेस्तांक बोगशिलां. बाबा तांकां बोगशी ती कितें करतात ती नेनांत, त्या एका घामांत, त्या रक्ताच्या एका कुडींत जीव आतांच थोड्याच वेळान वेता म्हणटा आसतना, रगत वळोन येता आसतना, त्या एका परिस्थितींत जेजू सांगूंक शकलो बाबा तांकां बोगशी ती कितें करतात ती नेनांत. कित्याक जेजू थंय जाय पुरतो मोग आसलो. म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो, जेजू आज आमकां सांगता बोगशिया, मोगान जियेया. कशें आमचो सर्गींचो बाप दयाळ तशेंय तुमी जाय. कित्याक आमी सक्कड देवाची भुरगीं. वॉट आर द क्वालिटी दॅट वी शूड हॅव एज अ चिल्ड्रन ऑफ गॉड? पयलें बोगसण्याचें जिवीत आमच्या जिवितांत रुता करया. कित्याक बोगसणे आमकां जाय. जर तर आमच्या जिवितांत बोगसणे ना, आमकां कृपा मेळना, आमकां आशिर्वाद मेळना. पळया आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता साऊल दावीद रायाक जिवेशी मारूंक सोदतालो, मोसरान जिवेशी मारूंक सोदतालो. कित्याक दावीद राय आनीकी व्हडल्यान तो राय जाल्लो, दिसान दीस ताची वृद्धी जावन आसली. आनी अशें म्हणटा आसतना साऊल राय मोसरान भरता आनी ताका जिवेशी मारूंक तो सदांनीत पितोरी करनासलो, तयाराय करनासलो. आनी अशें म्हणटा आसतना दावीद रायाक एक अवकाश मेळटा, ताच्या दुस्मानाक जिवेशी मारचो एक अवकाश मेळटा. पूण दावीद राय तशें करिना. कित्याक निमाणी ती उतरां आमी आयकलीं, दावीद रायाच्या तोंडांत आयली. तो एक अभिशिक्त केल्लो मनीस, देवा तावन मागलोलो मनीस. कशें हांवें ताका जिवेशी मारचें? जर तर तो म्हजो दुस्मान जावंक पुरो, पूण हांवें ताका कशें जिवेशी मारचें? म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते पोटी अशें घडटा जावंक पुरो. केदळ हांवें म्हज्या दुस्मानाक हांवें लगाड करचें, कशें हांवें ताका हाडपांय दिवचें, कशें हांवें ताका नाश करचें, अशें चिंतना म्हज्या जिवितांत आसा जावंक पुरो, आमच्या जिवितांत आसा जावंक पुरो. पूण म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो, आमी देवाच्या कृपेक आडयता. जर तर म्हज्या काळजांत बोगसेने ना, आमकां कृपा मेळना. त्या देखून जें कितें आमच्या काळजांत आसा तें सगळें आमी पयस करया. ना बोगसेने जावंक पुरो, राग जावंक पुरो, हंकार जावंक पुरो, मोसोर जावंक पुरो, हें सगळें आमी पयस केल्यार मात्र आमकां देवाची कृपा आमच्या जिवितांत वाडोवन येता. तर बोगसेने आमी कशें दिवचें? पयलें बोगसेने आमी कशें दिवचें म्हळ्यार त्या जेजू तावन आमी बोगसेने शिकोवंक जाय. कशें जेजून त्या कुर्सार तावन बोगसेने दिलें गी, तशें आमचें जिवीत त्याच जेजू बरी जावंक जाय. आमचें जिवीत जेजू बरी जावंक जाय. वी शूड बिकम अनदर क्रायस्ट. पापा फ्रांसीस म्हणटा, जर तर तूं बोगशिनाय, यू आर नॉट अ क्रिश्चन. तूं क्रिस्तांव न्हय. तर हांव बोगशितां, हांव क्रिस्तांव. कित्याक क्रिस्तांव हांव आनीक क्रिस्त जाता, आनीक जेजू जाता. तर म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो, पयलें जर तर हांवें बोगशी जाय, त्या जेजू बरें हांवें जावंक जाय. आनी दुसरें, हांवें बोगशिल्यार कितें जाता? हांवें बोगशिल्यार म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो आमकां कृपा मेळटा. आमकां आशिर्वादा वयर आशिर्वाद आमकां मेळटा. जायते फावटी आमी सांगचें आसा, म्हाका आशिर्वाद मेळूंक ना, म्हाका कृपा मेळना. तूं बोगशिताय, खंडीत जावन तुका आशिर्वाद मेळटा, तुका कृपा मेळटा. आनी निमाणें म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो, आमी बोगशिल्ल्या वरवीं आमच्या जिवितांत संतोश मेळटा, आमकां बरी भलायकी मेळटा. जायते फावटी राग मोसोर हंकार दवरून आमचे भलायकी आमी बिगडटा, आमची भलायकी आमी नाश करता. पूण बोगसेने दिल्यार खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत, तुमच्या जिवितांत कुशालकाय भोगता, संतोश मेळटा, समाधान मेळटा. तातूंत मागया ह्या येव क्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी हर एकली बोगसेन्याची मनशां जावच्याक, आमी हर एकली काकुळतेची मनशां जावच्याक, आमी हर एकली मोगाची मनशां जावच्याक जायची कृपा आनी आदार तोच जेजू क्रिस्त बोगसने आमकां दिल्लो, तोच जेजू क्रिस्त आमकां समेस्तांक फावो करून दी म्हणून ह्या येव क्रिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.
सकड आमी उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक, सरपदीदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे सांबाळलो. हांव कारमरे थावन जल्मलो. पोन्स पिलाता काल ताणें कस सोंसलें. ताका कुर्सार चडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपेलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. सर्गाट चडलो. सरपदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातक्यांचे बोगसणे, कुडीचें जिवन पोन, सासण्याचें जिवीत. आमेन. सर आमची मागणी ते सवा त्याच देवा बापा मुखार आमी उबारया. मगच्या भाव भयणीनो, मागया आमी पापा फ्रांसिसा पासत. ह्या दिसांनी ताची भलायकी तितली बरी ना. मागया तोच सर्वेस्पोर देव ताका बरी भलायकी फाव करूं दी आनी अशें ताचें जिवीत नंदन आनी पावन करूं दी म्हण आमी मागया. तशेंच आमी मागया सर बिस्पां पासत, याजका पासून, धार्मीक भाव भयणी पासत आमकां दिल्लें मिसांव आमी भोव पुरबायेन करूंक जायची कृपा आनी आदार आमी मागया. तशेंच मागया जी कोण आमची भाव भयणी पिडेंत आसात, कश्टोन आसात, हांतोळणार आसात, तांचे पासून आमी मागया तोच देव तांकां सवस्तकाय दिवूं दी, बरी भलायकी तांकां फाव करून दी म्हण आमी मागया. तशेंच आमी मागया एमिसाचें बलिदान पळोवन आसच्या समेस्तां पासत आमच्या जिवितांत त्याच जेजूच्या स्पिरितान आमी बरोवन बोगसण्याचें, मोगाचें आनी काकुळतेच्या स्पिरितान आमी जियोंक आनी त्याच जेजू बरें आमी जावंक जायची कृपा आनी आदार तोच जेजू आमकां समेस्तांक फावो करून दी म्हण आमी मागया. एकडी पण मौन रावया. सर आमची वैयक्तीक मागणी ह्याच आल्तरेर आमी भेटोवन दिवया. आमच्या कुटुंबा पासून आमी मागया, आमच्या भुरग्यां पासून आमी मागया, जे कोणाक आमची मागणी आमी भासयला तांच्या पासून आमी मागया. सर्गींच्या बाबा, तूं जावन आसाय आमचो दातार. जे कितें आमी भावार्थान मागता तें सकट तूं आमकां फावो करताय. तशेंच बाबा, ही आमची खालती मागणी आमच्या काळजांत थावन आमी तुजे लागीं उसारलेली, आमकां कळीत आसली आनी कळीत नातली. सर आमची मागणी तूं मानून घे. हे आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. तुझ्या देण्यान फावो जालो, प्रितुमेन आमकां दिल्लो, मनशाच्या वावरान केलो, बेडयता तुका उडो. तुझ्या देण्यान फावो जालो, दाखवालीन पिळून दिल्लो, मनशाच्या वावरान केलो, बेडयता तुका सोरो. वाकाणी तुका बापा, दी आमकां जिवा उडो. वाकाणी तुका बापा, दी आमकां आत्मीक पिवो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर्धी मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितींत आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मैमेक जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताच्या वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाभय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारूया
आमी ती सर्वेस्परातय उबाडताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा, सर कळ्यांनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातके मनशाची दया करून ताणें अवकार मर्येतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेच्या सरदळबारा सांगाती आमी तुजे महिमेचें किर्तन निरंतरी गायता. So serves por tu sargani sonsa por la tuya voi bawa un sergi tu kajai un sergi tu kajai सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय. ऊन सर्गी तुका जय. बाबा करोस तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पदकांचे बोक्सांनी मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Bawarta sugut purgatoria. Sonia Jesu, तुझे मरण आमी समरमताव. तुझे पुनः जीवन पा सोम्या जेसू आमी
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा सगळ्या आमच्या गवळी बापांक आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरे देवाचे माये संगाती बागेवन जुजे तिचो निश्कळपती बागेवन धर्मदूतां आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून आम्हा समेस्तांक आमच्या बापा म्हळ्या मागण्या मुखांत्र बापा लागीं मागोवंक शिकयलां आनी तेंच मागणें आतां आमी भावार्थान आनी भरोशान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली सर पिडेशिडेंतली सर दुश्ट शक्तींतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान येतरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोय आसूं. माये मगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातले आमची काकळूत को देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातले आमची काकळूत को देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती आमकां समेस्तांक बोगसण्याचें जिवीत मोगाचें जिवीत दयाळायेचें जिवीत जियोंक आपोवणे दिता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भावना पूण तुज्या एका सुत्रानच म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù di lo
आमकां असलो फावो नासलो आमचो जेसू जेवण जाला आमचे आत्मी बुकेक पावलो ये जेसू बेगीन तूं ये आत्मो तुका घेवूंक रावता ये जेसू बेगीन तूं ये आत्मो तुका घेवूंक रावता ये जेसू बेगीन तूं ये आत्मो तुका घेवूंक रावता ये जेसू बेगीन तूं ये आत्मो तुका घेवूंक रावता. वय सायबा संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सत म्हणटा. प्रार्थुया. विश्वासी देवा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचे जेवण आमकां वाडोवन सर्गीचे सूख तूं आमकां बसयताय. ही तुजी बासावणी वेगी शेवटाक पावय म्हूण आमी मागतांव. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं आनी सर्पदेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. अर्गां तुका सोमिया महिमा तुका दोनिया तुका भोवमान अर्गानमा आयज फाल्यां आनी ससना. तुवें म्हाका रसलोय तुवें म्हाका पोसलोय कांयच मागा नासतना. सुटका म्हजी करूंक जीव आपलो दिवंक फाटी मात सोरूंक नाय. स्तुती तुका सोमिया दिनवास तुका दोनिया. प्रताप तुका वैभव तुका आयज फाल्यां आनी ससना.